रियल इस्टेट रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट प्राधिकरण हाताळटा त्या केशींनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लो न्याय मानवना जाल्यार लोकांक अपिलेट ट्रायब्युनला कडेन वचपाचो मार्ग दवरला। ह्या ट्रिब्युनलाचे नेम गोंय सरकारान अधिसूचित केल्यात ते अशे। रेराचें अपिलेट ट्रिब्युनल। ट्रिब्युनलाक एक अध्यक्ष आनी 2 वा चड सदस्य पूर्ण वेळ आसतले। अध्यक्ष सदस्यां मदीं एक ज्युडिशियल, एक प्रशासकी वा टेक्निकल मनीस आसूंक जाय। अध्यक्षाक हायकोर्टाच्या न्यायाधीशा इतलो आनी सदस्याक मुखेल सचिवा इतलो पगार आसतलो। मात गोंयांत रेराचो मूळ कायदो पोकळ केल्ल्यान रेरा ऑथॉरिटी आनी ट्रिब्युनलाक जाय तितली पावर ना। गोंयचे रेरात ख्यास्त नाच, फायनूय अर्दी। कलम 59(2) प्राधिकरणान प्रमोटराक दिल्लो आदेश पाळना जाल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखण वा प्रकल्पाचे 10% फायन। गोंयच्या कायद्यात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 20% मेरेन वाडपाक शकता। कलम 64 अपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश पाळिना जाल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखण वा प्रकल्पाचे 10% फायन। गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 20% मेरेन वाडपाक शकता। कलम 66 रियल इस्टेट एजंटान अपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश निर्णय पाळना जाल्यार 1 वर्सां मेरेन कादय वा 10% फायन। गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 10% मेरेन वाडपाक शकता। कलम 68 एलोटीन अपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश वा निर्णय पाळना जाल्यार 1 वर्सां मेरेन कादय वा प्रकल्पाचे 10% फायन। गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन आनी ती 10% मेरेन वाडपाक शकता। न्ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे पर्यंत पावूंक सोदता इतल्या खातीर की रेरा एक्ट आमी बरे पैकी एक्सेप्ट केल्लो आसा आनी जर पळयलें जर जायत कोणेय रेरा एक्ट जर वाचलो जर जायत जाल्यार तांकां कळटलें की इट इज कंज्युमर फ्रेंडली। तातूंत भितर बिल्डर फ्रेंडली अशें कांयच वस्त ना। प्रत्येक गोश्ट जी आसा कंज्युमराच्या हिता खातीर केल्ली आसा। जी गोश्ट आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा, आतां गोवा रुल्स रेग्युलेशन म्हणले जर जायत जाल्यार एक्टा अनुसरूनच ताणें केल्ली आसात आनी ज्यो तांची डिस्क्रिशनां आसात, ज्यो रिलॅक्सेशन दिवपाची त्यो ताणें दिल्ली आसात। तर व्हेरी फ्रँकली सांगपा म्हणलें जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान जावं प्रेसाच्या माध्यमांतल्यानच आमचे पर्यंत पावतात बातम्यो की ताणें पेनाल्टी कमी केल्ली आसा जावं इम्प्रिजनमेंट बरयलें ना। आमी तर त्या पर्यंत पावलेच ना, कारण आमकां रेरा इम्प्लिमेंट करपाचो आसा। आमकां रेरा लावन आमचो कायदो आमकां लावन घेवपाचो आसा। सो जेन्ना आमी रेरा एक्सेप्ट करतात आनी फॉलो करतले जाल्यार तो पेनाल्टी पर्यंत म्हणजे पेनाल्टीचो विशयच आमी कांयच डिस्कस केल्लो ना। रादर आमी इवन जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन सजेशन्स घाली तेन्ना आमी सजेशन्स आमकां जे इम्प्लिमेंटेशनाक त्रास जातात हातूंत भितर थोड्योशो आमची डिफिकल्टीज आसच्यो, ज्यो अशे पद्दतीची डिफिकल्टीज आमी तांचे पर्यंत पावयलेले आसात। आतां म्हाका समजना की प्रेसार माध्यमांतल्यान कित्याक परत परत हो विशय उचल्लो वता की जेन्ना बिल्डराक पनिशमेंटूच दिलो, ताका इम्प्रिजनमेंट केलोच जाल्यार हो रेरा एक्ट वेवस्थीत जातलो असो हो विशय म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात न व्हरता आमी रेरा एक्ट पयलीं आमकां इम्प्लिमेंट करून घेवया। रेरा एक्टाचेर आमी पयलीं आमची जे वर्किंग आसा तें पयलीं स्ट्रीमलायन करून घेवया। गोंयांत सध्या रेराच्या ड्राफ्ट नेमाचेरूच कारभार चल्ला। ड्राफ्ट नेम आशिल्ल्यान प्रकल्पाचें रेजिस्ट्रेशनूय सुशेगाद चल्लां। सरकारान प्रकल्प रेजिस्टर करपाची ऑक्टोबराची डेडलायन फुडें धुकलून 31 डिसेंबर केल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।